बारीक कारणाक लागून हॉटेल स्टाफाकडे झगडलेली उत्तर प्रदेशातल्या बायलेक ती खंय JMFC कोर्टाची जज आता अंजुण पुलिसांनी हॉटेल स्टाफ आणि त्या जजाचेर FIR घाला आणि तांचेर आता अंजुण पुलीस कारवाई करता। नमस्कार, हा ओमकार फळारी आणि तुम्ही पळयता प्रुडंट। ही गजाल शुक्रारा राती अंजुणा एका हॉटेला भायर हॉटेलाचे पार्किंग हॉटेला कडल्यान मातशे पयस असल्या कारणान तिका हॉटेलान चलत येवचे पडले म्हणून हॉटेलाच्या स्टाफाकडे आर्ग्युमेंट घालपाक लागली। ती आणि तिचो घोव हॉटेल रिसेप्शनार व्हडल्यान बोवाळ मारपाक लागली। रिसेप्शनार नो स्मोकिंग एरिया आसून सुद्धा थंय सिगरेट ओडपाक लागली आणि सिगरेटीचो धुंवर स्टाफाचेर सोडपाक लागली। खंय आपूण जज तुमकां कितें तें दाखयता म्हणून तांकां सांगलें। तांच्यांनी आर्ग्युमेंट करप हें चालूच आसलेलें। त्या मागीर हॉटेल स्टाफांनी पुलिसाक कळयलें। पुलीस स्पॉटार पावून पुलिसा कडेन खंय आर्ग्युमेंट सुद्दां केलो। पुलिसांनी तिका पुलीस स्टेशनार यो आनी कितें तें कंप्लेंट दी म्हणून तांकां सांगलें। सांगल्या प्रमाणे जोडपे खंय पुलीस स्टेशनार पावले। मात पुलीस स्टेशनार भायर रावली आनी परत आर्ग्युमेंट करपाक लागली। पुलिसांनी सांगले तुजी कंप्लेंट दी आमकां कितें ती। जाल्यार तिने पुलिसाक ऑर्डर दिली की आपूण जज कोर्टाची आणि त्याच्या बरोबर तो दुसरो तेजो पार्टनर आसलो तो सुद्धा सांगपाक लागलो की आपूण तिच्या पेक्षा व्हडलो जज, आमी भितर येवची ना, आपल्याक पेन आणि पेपर हाडून दी, आपूण हांगाच रावन म्हाजी कंप्लेंट दिता अशें पुलिसाक सांगले। पुलिसांनी तिका मेडिकलाक वच म्हटली कित्याक तिने सांगलेले की हॉटेल स्टाफान आपल्याक धुकल्ला म्हणून। जाल्यार तेजें मेडिकल करपा खातीर तिका मेडिकलाक वचपाक सांगली। मात तिने वचपाक न्हयकारलो। ताचेर सुद्धा तिने पुलिसा कडेन बरोच आर्ग्युमेंट घालपाक लागली। आता अंजुण पुलिसांनी दोनूय पार्टीचेर क्रॉस कंप्लेंट घालून फुडलो तपास अंजुण पुलीस करता।